प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11 वोड 36 ते 41 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 37 to 41. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. जेजू उलोवन थांबलो तेन्ना कोण एकल्या फारिजावान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात धुवंक ना तें पळोवन तो फारिजो आपल्या मनांतूच कळोवन विचारतालो आनी सोमयान ताका सांगलें, अरे तुमी फारिजो पात आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवण्यान आनी खोटेपणान भरल्यात. कितले म्हूण पिशे तुमी, भायलें तशें भितरलें त्याच देवान केलां न्हय. देखूनच तुमचे कडेन आसा तांतलें काडून दुबळ्यांक दियात आनी पळयात तुमचे सगळें नितळ जातलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता एक फारिजयो जेजूक आपल्या घरा जेवणाक आपयता. आनी आमी भाव भयणीनो, हें आमी जाणो जावंक जाय की जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, फारिजयो आनी जेजू बरोबर जेजूचो संबंद बरो नासलो. फारिजयो खूब त्रास करताले जेजूक आनी जेजू तांच्या तोंडार मारतालो जेन्ना ते ढोंग्यापणां करताले ते. कित्याक हे फारिजयो आसले ते सगळो भायलो दोबाजो करताले. तांचे मागणे करपाचें, तांचे लोकांचे दान दिवपाचें, ताजे उपरांत उपास करपाचो. जे ते करताले, जो दोन करताले, ते फकत करताले लोकांक दाखोवपाक आपूण इतले भावार्थी म्हणून, आपले इतले पवित्र म्हणून. आनी भाव भयणीनो, असो एक फारिजयो जेजूक आपल्या घरा आपयता. आनी भाव भयणीनो, हे फारिजयो जे आसले तांची एक सोय आसली की भायर थान येतकूच ते हात धुताले आनी जे मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे आसले ते सुबेज करून ते आतां खूब वस्तू करताले. पूण जेजू जेन्ना तांच्या घरा येता, जेजू आपले हात धुयना, जेजू कांयच म्हणिना. आनी त्या वेळार जेन्ना जेजू हात धुयना, तो एकदम अजापत जाता. हो फारिजो एकदम अजापत जाता. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा ताका, तो म्हणटा, अरे तुमी फारिजयो पात आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवण्यान आनी खोटेपणान आसात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे फाटलावदार जाता, आमी भायल्यान दोबाजो करिना. भायल्यान जे आमी करता नितळ करपाचें, दाखोवपाचें, हें सगळें बंद करता. कित्याक सगळें जेन्ना आमी जेजूचे भावार्थी जाता, आमी जेजूचे फाटलावदार जाता, आमचें काळीज नवें जाता. आमी एके भाशेन जेजूचें काळीज आनी आमचें काळीज एक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जो मनीस खरेंच जेजूक आपलो सोमी देव आनी सरवंडार मानला, एक फाटलावदार जाला, ताचें काळीज आतां जेजू सारकें जालां, ताचें चिंतप जेजू सारकें जाता. म्हणटच आमी आतां भायल्यान दोबाजो करिना दुसऱ्यांक दाखोवपाक, पूण जें आमच्यान भायल्यान आमी करता तें आमच्या काळजान आसा तेंच आमी करता. म्हणटच आमचो जो दोबाजो आसा, हो जे आमचे धर्म आसा, ते आमी करिना सगळ्यांक सगळ्यांक दाखोवपाक की आमी खरेंच बरीं मनशां म्हणून, पवित्र म्हणून. पूण आमी जें करता, आमी देवाच बरोबर संबंद घट आसा म्हणून ते आमी सगळें करता. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा आमकां, ह्या फारिजयांक कितें म्हणटा, तो म्हणटा, देखूच तुमी खडे आसात तितलें काडून दुबळ्यांक दियात आनी पळयात म्हणटा तुमचें सगळें नितळ जातलें. भाव भयणीनो, आमच्या काळजान कितें आसता, आमची चोत्राय आसता आमच्या दुडवांचेर, आमच्या पयशांचेर, आमच्या भाटांचेर, आमच्या पोजिसांचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या फामिलीचेर. पूण जेजू म्हणटा आमच्या काळजान कितें आसूंक जाय, फकत ताचें उतर आसूंक जाय. जेजू आसा जाल्यार आमकां पुरो भाव भयणीनो. पूण जेन्ना आमच्या काळजान सगल्यो वस्तू आनी जेजूय हा, तर आमी कितें करतले? आमी धर्मान कितें करतले? एक दीस आमच्या सुमानाचो आयतारा दीस आमी मिसाक वता आनी म्हणटले आमी केले आमचे मीस,
आमी केन्ना रात जातकूच आमचो त्योस करतले आमचे जालो आमचो त्योस आमी जाले आमचे नवें म्हणून ज्या भाशेन आमी नॉश्तो आनी दनपारचें जेवता रातचें जेवता ते भाशेन आमी जेजूकय मातशें आमी थोडे मागणे करता तेच करता मीस करता पूण आमी खरें आमचें जिवीत जेजू सारकें जियेना कित्याक ताचें उतर आमच्या काळजान ना आनी जेन्ना ताचें उतर आमच्या काळजान आहा आमी फकत धर्म करिना पूण आमचें जिवीत जेजू सारकें जियेता एक एकल्या तोडीर आमी जेजूचें जिवीत जियेता आमची उतरां आमच्यो कोन्यो आमचें चिंतप सगळें जेजू सारकें जाता तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या फारिजियाक सांगतालो की तुम्ही फकत भायलो दबाजो करतात तुम्ही फकत भायल्यान नितळ करूंक सोदतात तुम्ही फकत तुम्ही जे कोत्तात ते लोकांक दाखोवंक कोत्तात आयज आमी बाबडून आमचें जिवीत पळोवया खरें आमी आमचें जिवीत धर्मान जियेता हो आमचो संबंद जेजूशी आसा जेन्ना आमी ताचें उतर घेता आनी ताचें उतर आमी पाळटा आमच्या मनाची नडसणणी करून तेन्ना भाव भयणीनो आमचो संबंद जेजूशी घट जायत वता कित्याक ताचें उतर आमच्या काळजान आसा आनी पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता पवित्र आत्मो आमकां आदार दिना जाल्यार आमच्यान आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जायना त्या देवाचें उतर घेवन म्हणटच जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सर्वंटार म्हणून मानून घेता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाता देवाचें उतर घेवन आमकां देवाच्या उतराची की भूक आनी ताण येता सदां कित्याक आमकां जाय देवाचें उतर कित्याक देवाचें उतर ना जाल्यार आमचो भावार्थ काम करचो ना ज्या भाशेन आमकां आमचें जेवण जाय आमचे कुडीक जेवणा वरवीं आमकां घोटाय मेळटा तेच भाशेन देवाच्या उतरा वरवीं आमचो भावार्थ वाडत वता म्हणटच भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा देवाचें उतर आमी पाळटा देवाचें उतर चिंता देवाचें उतर उलयता देवाचें उतर कोत्ता आतां आमच्यान जेजूच्या पाटलागार कसो आमच्यान जिवंक जाता आमच्या भितर आमच्या काळजान जें आसा तें आमच्यान दुबळ्यांक पासून दिवंक जाता कित्याक आमी आतां जेजू सारके जाता आमी आमचें चिंतप जेजू सारकें जाता आनी आमी आतां एक क्रिस्ती जिवीत एक भावार्थीचें जिवीत एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता ज्या भाशेन जेजून फारिजियांक सांगलें त्या दिसा तुमी फकत भायल्यान सगळें नितळ करूंक सोदतात बट भितरल्यान तुमी बरें बरें ना देवान तुमी कुसके आहात भितर त्याच भाशेन आयज जेन्ना जेजू आमकां हें उतर सांगता तो आमकां सांगता आमचें काळीज ताचे सारकें जावनी आमी आमच्या काळजान हे सगळ्यो वस्तू संवसाराच्यो दवरपाची गरज ना पूण आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया आनी जेजूचे उतराचेर धरून आयजतान आमी एक क्रिस्ती जिवीत भावार्थीचें जिवीत जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता